नमस्कार येवकार तुमकां पासय कार्यावळीन सद्या पणजे आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव सुरू जाल्लो आसा. इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ गोवा. इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल गोवा इफी ही गोंयकारांक नवीन गजाल न्ही, वर्सान वर्स जाता. पूण कांय गजाली ज्यो गोंयकारां खातीर इफी निमतान नवीन आसता त्यो म्हणजे एक वेगळे चित्रपट आनी दुसरें म्हणजे हांगा जावपी डेकोरेशन. सो हांगा जे तरेन डेकोरेशन जाता ते दर वर्सा वेगळें डेकोरेशन आसता आनी दर वर्सा वेगवेगळ्यो एजन्सीज येवन हांगा डेकोरेशन करता. पूण फाटले सेगीत 2 वर्सां आमी पळयल्या की एक गोंयकार आनी एक गोंयकाराची एजन्सी ते डेकोरेशन करपा खातीर फुडें सरल्या आनी तांचेच बरोबर आमी पासय मारतले ह्या इफीच्या पुराय संकुलान. आनी आमचे बरोबर आसा सिद्धेश देसाय, विनायक डेकोरेटर्सचे पात्रांव, गोंयकार, भूमिपुत्र ना गोंयकार 100%. हाज्या बद्दल कितें स्पेशल आसा काय हे पोरू सारकेंच? ना 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 हे नवीन स्पेशल केला आमी पिकॉकाचे. म्हणजे पिकॉक जो आसा पळय आमी जो आतां पिकॉक तुमी जर पळयशी ह्या वर्साचो पिकॉक आमचो वेगळो तरेचो आसा. तो कलरफूल म्हणजे ग्रीनिश हे केल्लो आसा ताका, म्हणजे नॅचरल लूक दिल्लो आसा न्हू, रियलिस्टीक. तेच रियलिस्टिकान पिसारो फुलोवन असो आमी गेट केल्ली आसा कळ्ळें न्ही, एंट्रन्स गेट. ही आतां रेड कार्पेट. ही रेड कार्पेट हांगच्यान सगळे VVIPs एक्टर्स मागीर सगळे जाण हांगच्यान भितर वतात चलत. रेड कार्पेटार चडलो, रेड कार्पेटाचेर चडलो, भितर आयलो ताजे नंतर बुयार जालें, हय बुयारांतल्यान हांगा आयलो आनी हांगा इंटरव्यूज घेतात बिफोर वॉकिंग एक्चुअली. हांगा तुजी हे जाता इंटरव्यू जाता जावं कितें म्हणजे तुजी एक स्पेशलिटी कितें आसा ती हांगा रावन प्रेसवाल्यांक सांगप. इट इज अ चॅकेट बॅकग्रावंड म्हणटा तसो. ताका कितें चॅकेट बॅग. हय चॅकेट बॅकग्रावंड. ओके. सो होय तुवेंच केला? होय आमीच. हे एंटायर डेकोर तुज्या हातान? एंटायर डेकोर फूल आमी केल्लो आसा. फूल एंटायर मेन डेकोर म्हणटा दिसता सगळे ते तुजे? हय. हांगा आनी जे भायले कॉर्निश एरियर फुटपाथीर आसा पळय ते सगळे तुजे? हय. इवन डेकोरूच न्हय, लायटींग सावंड सगळे आमी केल्ले आसा. तूं असो आयलो काय हांगच्यान डायरेक्ट गेलो काय तूं रेड कार्पेटीचेर पावलो. ही तुजी मेन रेड कार्पेट. ही मेन रेड कार्पेट. हांगासरल्यान तूं डायरेक्ट आयनॉक्सान वॉक इन जाता. सो जर आमी पळयतलें हांगच्यान सुरू जाता जी रेड कार्पेट, सरळ आयनॉक्साचें दार आसा पळय तातूंतल्यान भितर वता. आनी रेड कार्पेटाचेर युजली दे डोंट अलाव एनीवन टू वॉक. चलोवपा मेळना, चलपा ना मेळना. तशें कोणाक फक्त रेड कार्ड आशिल्ले तांकांच मेळटा. रेड कार्ड आशिल्ल्याकूच चडपा मेळटा. आनी आमचें नशीब बरें की आमी सद्या सिद्धेशा बरोबर चलता रेड कार्पेट. सो हे तुवें स्पेशल डिजायन केला? हे फूल आमी टोटल आमी डिजायन करून आमी काम केल्लें आसा. म्हणजे आमी तुजो डिजायन तूंच डिजायन? आमी डिजायन करता. आमची एजन्सी डिझायनर आसा? ना माझे डिजायनर म्हणजे माझे तशें आमची टीम आसा बरी व्हडली. टिमीन सगळे जाण आमी एक जावन सगळे जाण हें करता. तशें टिमीन म्हाजे पळोवंक अशें जाल्यार सत्यवान म्हणटा तो आसा, विरेंद्र, अतुल आसा, विनायक आसा, तशें खूब जाण, वैभव, सुशांत, कळ्ळें न्ही, तशें खूब जाण आमच्या टिमीन आसा. आनी विराज म्हणून एकटो आसा. तशें खूब म्हणजे टीम सगळी एक जावन आमी पळोवन म्हणजे विचार करून एकामेकांचे सजेशन्स घेवन मागीर डिजायन्स करप. ओके. सो ह्या आतां दोनापावलात वयर आशिल्लो पेरगोला तोटाय असो हांगाय आसा, मिरामारूय आसा. हय. म्हणजे हे कित्याक बेजिकली अशें कित्याक तकलेन आयलां की भायले जे गोवन म्हणजे गोंयच्या भायल्यान बीन येतात पळय तांकांय तेंच्यांनी मातशें पळोवचें म्हणून अशें गोवन. एक्चुली आमचे गोवन म्हणजे इंटेरियर्स आमचे गोंयचे बीन आसा ते मातशे एंटीक कशें म्हणून आमी तशें बॉलिस्टर्स, पिलर्स बीन तशें गोवन फ्लेवर दिवपाचो चड प्रयत्न केला. आतां हो जर तुवें इंस्टॉलेशन पळयशी जाल्यार हो बल्बांचो म्हणजे बल्बांचो तुका पिकॉक दिसता. हो आर्मिचर केल्लो आसा. आर्मिचराचेर बल्ब लावन ताचो पिकॉक केल्लो आसा. सामान्य लोकांक आर्मिचर म्हणून कळपा खातीर एक्झॅक्ट कितें आर्मिचर? आर्मिचर म्हटल्यार म्हणजे जशी तूं आतां हें करता पळय न्ही आमचें फ्रेमवर्क करता. ओके. आतां हो बेस्ट ऑफ म्हणजे मेटलाची ही फ्रेम आतां सगळी. हां. मेटलाची फ्रेम ताका फ्रेम करून मागीर ताका आनीक कितें करता. पूण आमी आर्मिचर ताका आमी जेन्ना करता म्हणजे ताका आर्मिचर म्हणटा. ओके. फ्रेमवर्क केला आनी ताचेर फक्त प्लेन बल्ब घाल्या. प्लेन बल्ब घातला आनी ताचो पिकॉकाचो ताका पिसारो कसो केला आनी फुडें तो पिकॉकाचें तोंड केला. ओके. आनी हांगा प्रत्येक कडेन आमी पळयलें की सेल्फी बूथ्स आसा. सेल्फी बूथ्स आसात. तशें बेजिकली इन्स्टॉलेशनाक सेल्फी बूथ केला ही केला. आतां ह्या वर्सा आमी नवीन तुका सिटींग केल्लें आसा, तें बसपा खातीर केल्लें आसा. तसोच तूं पळोवंक वयशी जाल्यार परतून हांगा पिकॉकाचो हें केल्लो आसा फ्लोरसंट कलरान. हां. हांगा होय परतून आर्मिचराचेर ताच्या मदीं तूं बसून आपूण स्वता पिकॉक म्हणजे आपूण स्वता बसून फाटल्यान तुजो पिसारो फुरिल्ल्या भशेन पिकॉक बसून पळय मरे. आयडिया खंयच्यान? ना आमीच आमचेच आमी म्हणजे अशें कोणाचे कॉपी बीन करून तशें न्हय.
स्वता आमची क्रिएटीव टीम आसा आमी स्वता काम करता म्हणल्यार स्वता आमीचे डिझायनर म्हणना बरोबर आमकां हे सगळ्यो जे आमकां जशें आमी जशें करून लोकांक कशें बरें दिसतलें पयलीं तशें करता आमी दुसऱ्याचो डिझायन घेवन आमी काम करिना स्वताचो डिझायन स्वताच आमी काम सो आनी खंयच हो असलो डिझायन हाज्या पयलीं ना हेच्या पयलीं जाल्लो ना तयारी केन्नाच्यान स्टार्ट जाता पयलीं कॉन्ट्रॅक्ट मेळपा जाय हय पयलीं कॉन्ट्रॅक्ट मेळूंक जाय कॉन्ट्रॅक्ट कितल्या म्हयन्या पयलीं मेळटा ह्या वर्सा मरे जवळ जवळ आमकां एटलिस्ट एक 25 दीस कितें आशिल्ले 23-25 दीस आशिल्ले त्या तितून मागीर आमकां पावसान आमची सारकी हालत करून सोडलेली हालत म्हणजे अशें आनी तशें न्हय अशें आमी विचारूच करूंक नाशिल्लो की इतलो पावस येतलो म्हणून आनी पावस असो आयलो की पावसान आमकां कितें काम करपाक सुद्दां आमकां चड खूब त्रास जाले तरी पूण आमी ती चॅलेंज कशी घेवन आमी तें कंप्लीट करून दाखयलें इवन तुकाय खबर आसतलें 19 तारखेर 20 तारखेर जो पावस पडला म्हणजे एक्झिक्युशनाच्या टायमार इतलो पावस पडला फक्त आमकां 2 दीस मेळिल्ले पयले एक 17 आनी 18 तारखेर म्हणून लागलें ताज्या नंतर जे पावसान धरलेलें आनी ताज्या पयलीं जे पावसान धरलेलें हे 2 दिसान आमी हें केलां म्हटल्यार उपकारता तुमी ते करून सगळे हय 2 दिसांनी सगळे एक दीस असो आयलो की बाबा एखाद्या वेळेस जावचें ना अशें दिसलें ना ना आमी ती जिद्द सोडूंकूच नासली आमची फूल टिमीन जिद्द जाल्यार कितेंय जावं पावस येवं कितें आमी करून दाखयतले ते बेजिकली सगळेंच म्हणून आमी अशें केल्लें आसा रुपेश की करूंक जाय म्हणून इन्स्टॉलेशन न्हय इन्स्टॉलेशना बरोबर तुका एन्जॉय करपाक मेळपाक जाय फोटोय काडून आनी म्हणजे कोणी आतां फाल्यां एक 10 वर्सां सुद्दां जर पळयलें न्ही ताका आपल्या बाबा आपल्या अमके कडेन गेलो अमको फोटो काडिल्लो तुका रिव्यूज कितें मेळ्ळे लोकांनी येवन सांगलें की बाबा बरें आसा तूं केलें तें बरें खुबशे जाण उलयतात म्हणजे खुबशे जाण उलयतात स्वताची स्तुती हांवूच कशी करतलो पूण खूब जाण उलयतात की हे वर्सा काम बरें जालां हें तें पूण हांवेंच सांगप हें बरोबर जालें लोक उलयतात तें आयकून मातशें बरें दिसता हे खंयचे मटेरियल यूज करता तुमी हांवें रुपेश मरे चडशे म्हणजे आमी चडशे मरे फ्लॅक्साचें काम मरे कमी करतात आमी स्वता MDF म्हण तूं मागीर प्लाय म्हण बाकीच्यो खुबश्यो गोश्टी घेवन आमी स्वता पेंटींग करून क्रिएट करता तुका हांव खूब कडेन तशें दाखोवं कारण कितें एनवायरमेंट फ्रेंडली अशें एनवायरमेंट फ्रेंडली एक जालें फ्लॅक्सान तूं जर काम करतलो जाल्यार तुज्या हातान कांय ना न्हय रे तें मशिनान जावन येता तुवें हाडून तें बेश्टें दवरप सो काम करपाक जेन्ना तरी एक मजा येवंक जाय न्ही एक मजा प्रत्येक हातान केल्लें तितून जेन्ना तुका कामाची आपल्या स्वताची स्तुती आयकपाक केन्ना बरी मजा दिसता जेन्ना तूं स्वता करता तेन्ना दुसऱ्यां कडल्यान केलें आनी हाडल्यान तुवें थंय लायलें जाल्यार तितून तुवें ती घेवन ती स्तुती नासता तुजी ती बेश्टो तूं एक बेश्टें हें कशें एप्रिसिएशन तूं स्वता त्रास काडून जेन्ना तुका तें फळ मेळटा पळय तें फळ खावपाची चड उमेद आसता वर्कशॉपान करून हाडटा तुमी चडशे वर्कशॉपान केला आनी व्हडले व्हडले स्ट्रक्चर आमकां हांगा करचे लागले ट्रान्सपोर्टाक हाका ताका त्रास जाता न्ही सो आतां हो फूड कोर्ट जाल्लो आसा आनी हांगा तुवें त्यो उलट्यो करून सत्र्यो लायल्या कितल्यो आसतल्यो ह्यो टोटल अंदाजे कितें आमी 600 कितें तुका हे घातले सो अम्ब्रेलाच घाले तो बेजिकली बरो कॉन्सेप्ट कितें घाल्लो अम्ब्रेलाचो पावस येतलो म्हणून आमकां खबर नासलें वो आमी पावस येवच्या पयलीं आमी आमचो प्रेजेंटेशन आनी डॉकेट दिल्लो ताज्या नंतर तूं म्हणची पावसा खातीर मुद्दमून लायिल्ली काय ना भितरला नाशिल्लो कळ्ळें हो हे आमचो डॉकेट बिकेट आसा पयलीं तो 20 दीस म्हयनोभर पयलीं टेंडर ओपन जाल्लें तेन्ना आमी दिल्लें हें सगळें कळ्ळें न्ही तेन्ना आमी इमेजीन सुद्दां करूंक नाशिल्लो पावस बीन येतलो म्हणून सो म्हणजे वेगळे तरेचो फील म्हणजे प्रत्येक वर्सा फूड कोर्टान तशेंच आसचें म्हणून खंय ना न्ही म्हणजे तूं एक कॉन्सेप्ट नवीन दिवचो लागता हे म्हणजे तसो आमी तो अम्ब्रेलाचो फी हे केल्लो आसा दर वर्साक कसलो पिकॉक आसचो पळय न्ही पिकॉक इज अ रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ हे पूण ते सांगता तुका हो कलरचो आसपा तो ना ना तशें कांय ना तुवें तुजो कॉन्सेप्ट दिवप ते तुका बेजिकली तांचो एक थीम दिता की आमकां पिकॉकाची थीम जाय सो ते पिकॉकाच्या थिमीचेर तूं कसले वेगळे तरेचे पिकॉक पोरू तुवें आमचो एल्पिनो पिकॉक आशिल्लो पोरून आमी मातसो रियलिस्टीक पिकॉक घेतला ते वेगळे हितून कळ्ळें न्ही सो पिकॉकाचो पूण तांकां तूं पिकॉक कशें दिता ताजेर आसा न्ही ESGचो लोगो आसा तांणी म्हाका लास्ट इयर ESGचो लोगो आमी लास्ट इयर तेंचो आमी डिझायन केल्लो आनी दिल्लो तुमी डिझायन केल्लो लास्ट इयर रिब्रँडिंग हय हय तूं प्रत्येक कडेन आसात खंयच्या हाच्या हेका म्हणजे ESGचो लोगोय तुजो ना लास्ट इयर आमच्या ऑलरेडी टेंडराच्या डॉकेटानूच आशिल्लो की लोगोय आमी तेंचो करून दिवपाचो आसा म्हणून सो लोगो काय प्रत्येक वर्सा चेंज जायना न्ही तांचो आतां फॉरेवर उरलो हो फॉरेवर उरलो तांचो हे सगळे जेन्ना इफी सोंपता पळय न्ही हे ऑक्शनाक वेता लोक मागून घेता कितें जाता ह्या सगळ्या ना ना बेजिकली मरे आमचे कडेन सपोज जर कोणी जर विचारले बाबा आपल्याक मेळूं शकता आमी ते दिता नाल्यार आमी मरे डिसमेंटल करता डिसमेंटल करता आनी सगळे म्हणजे डिसमेंटल करून वेगळे करून सगळे आमी मागीर आमच्या वर्कशॉपान दवरता सो आमी बेजिकली आमची एजन्सी अशी आसा लास्ट कोणाकूय तूं विचारूं शकता
आमी लायिल्लीच गोश्ट परतून आयज पासून खंयच्याच हेका लायिल्लें ना, परत यूज करूंकूच ना. तुका लेबरर्स खंयचे नाटा, कारण तूं एक कॉन्सेप्ट करता वेगळी गजाल, पूण तो तसो कॉन्सेप्ट साकारप, खास करून आतां इंडिया एट 75 तसो कॉन्सेप्ट साकारप ही एक चॅलेंज आसता की तुज्या तकलेन आशिल्लें किंवा तूं जो कंप्युटर दाखयता पळय ती एक्चुअल करपा खातीर हे लेबरर्स खंयच्यान येता. लेबरच खंयच्यान म्हणजे बेजिकली मरे म्हाजे कडेन स्वता कडेन म्हजी टीम आसा, पूण फक्त जाला कितें आतां कोविडाचो सेकंड वेव आयिल्ल्या कारणान बिझनस सगळो ठप्प जाल्ल्या कारणान आमी मोस्टलीच आमची टीम दवरली आनी बाकीचे सगळे टिमीक आमी गांवांत धाडिल्ले. सो जर अशें जर मोठें कितें काम आयलें जाल्यार तांकां फोन करून आमी आपयतात. सो जवळ जवळ हे इफीक आमचे कडेन भुरगे जवळ जवळ 228 लोकांनी आमी काम केलां. 228. पूण म्हाका मातशें कितें जालें, सेकंड वेव हें जाल्ल्या कारणान थोडे जाण येवपाक लेट जाले किंवा जावं थोडे जाण चॅक केल्या नंतर थोडे जाण 4 दीस तेंच्यांनी ब्रेक घेतलो. म्हणजे ते चॅक केल्या नंतर तेय मातशें भिले. आमी काडून तांकां कितें म्हणलें तुमी मातशें एकी कडेन रावा, कळ्ळें न्हय. पूण सांगपाची गोश्ट म्हटल्यार सेकंड वेवान लेबररांक हाडपाक करपाक मातशें आमकां त्रास मात जाले. सो आतां तो पार्ट आसा एक्चुअली जो ह्या वर्सा जर लोक इफीक आयले आनी ह्या वर्साची इफीक खंयची हें सिग्निफाय करपा खातीर एक फ्लॅगशीप कायंड ऑफ पार्ट जंय म्हाका दिसता सगळ्यान मॅक्झिमम फोटो लोकांनी काडले आसतले त्या पार्टान आमी व्हरता. आमी पयलें हांगा आयल्या उपरांत चडान चड लोक हांगा येवन फोटो काडटा आनी तो पार्ट आसा ताजोय कॉन्सेप्ट विचारुया. मॅकॅनिज पॅलेसी भायर जो आसा तो जागो तांणी कंप्लीट यूज करून हें केल्यार एक्झॅक्टली कॉन्सेप्ट कितें हो. म्हणजे हांगा एक म्हणल्यार वेगळेंच कितें तरी करूया, म्हणजे सगळे कडल्यान हांगा पावतकीर आनीक मातसो कोणा इम्प्रेस हांगा म्हाका दिसता मॅक्झिमम लोकांनी फोटो काडले. हय चडशे लोकांनी. हय केन्ना आयला हांगाच लोक चडशे हांगाच दिसतालो. ओके. सो हो थीम कितें म्हणपाची ही मरे पिकॉकाचे एसोस केल्ले आसा. हां दीस इज एसो टायप पिकॉक्स. ते स्टँडीज म्हणजे पिकॉकाचे एसोस करून ताका बल्ब घालून म्हणजे वयल्यान तुवें पळयलां आसतलें वयल्यान मिरची लायट्स बीन घालून आमी बरो मंटप कसो केल्लो आसा. होय पावसान वाचयलो. वय पावसान. हय वो पावसान एक्चुअली भिजलें सगळें रेडी आशिल्लें. कितें तरी युअर सम सिक्रेट इज देर की पावसान कितलेय पावस जाला तरी पूण डेकोरेशन ना तशें कांयच जावपाचें ना, पेड्ड्यार जावपाचें ना. कितें सिक्रेट आसता मागीर सांगतलो ऑफ द रिकॉर्ड सांगता. सध्या जर सगळ्यांत जर कार्डां तुमचे कडेन ओपन केली जाल्यार फाल्यां म्हाज्या जाग्यार तूं आसतलो तुज्या जाग्यार म्हाका रावचो पडलो. कळ्ळें. बेजिकली तुका म्हाका दाखोवपाक जाय आसलो तो हो पिकॉक जो आसा पळय हो पिकॉक. हे पिकॉकाची खासियत कितें जाणा रुपेश, हो कोणी हो मरे आमी ग्रॅमोफोन केला. ग्रॅमोफोनाच्या सकयल्यान मागीर आमी पिकॉकाचो आर्मिचर लायल्लो आसा. ओके. दिस इज अ ग्रॅमोफोन म्युझिक. हाजेर म्हाका खुबशे जाणांनी प्रश्न विचारले ही तुजी खंयच्यान तकली आयली, म्हणजे ग्रॅमोफोन करून तुवें असो कितें म्हणून तकलेन आयलें काय. सो हांवें म्हटलें आमकां म्हणलें म्हणजे आमी आर्टिस्ट आसल्या कारणान आमकां मरे वेगळे वेगळे तरेचे करपाची चड उमेद आसता. ग्रॅमोफोन मागीर ताजें हे कोणाच्या तकलेन म्हणजे कशें म्हणजे आमी एक असो विचार केल्लो की म्युझिकूय येवपाक जाय भितर, पिकॉकूय येवंक जाय भितर, इंडिया एट 60 मागीर गोवा एट 75 गोवा एट 60 म्हणजे सगळें मिक्स करून आमकां कितें तरी नवीन कितें तरी करूंक जाय. तुका एवरी टायम परत परत वेगवेगळे कॉन्सेप्ट चिंतचे पडटा. हय. सो वर्सभर तूं चिंतीत आसता की बाबा इफी येतली आनी आपूण कितें करतलो काय एक्चुअल स्टार्ट केन्ना जाता. बेजिकली कशें जाता जाणा रुपेश, आमकां कळटा न्ही बाबा फुडल्या म्हयन्यान किंवा जावं आतां इफी नोव्हेंबराक जाता. सो चवथ जाली हें जाली काय मागीर आमी इफीच्या हितून मातशी तकली घालून तितून आसता. म्हणजे एक अर्दो तास 1 तास जर दिलो न्ही जाल्यार कॉन्सेप्ट चिंतपाक एक 3 ते 4 दीस वता. सो तो एकदां कॉन्सेप्ट तुज्या तकलेन आयलो काय मागीर डिझायनींग म्हणटा ते पयलीं कॉन्सेप्टूच तुज्या मेन म्हणटा तो तकलेन येवपाक. कॉन्सेप्ट चिंतता आसतना एंटायर इफीचो एक कॉन्सेप्ट. हय एंटायर इफीचो एक कॉन्सेप्ट चिंता. आतां सपोज आनी तूं खंयचें सांगितलें जाल्यार कॉन्सेप्ट आमी एक कॉन्सेप्ट चिंतपाक तुजो टायम वता. करपाक डिझायनींग करपाक रेंडरींग करपाक जितलो वता तो कॉन्सेप्ट. म्हणजे एकदां तुजो जर कॉन्सेप्ट तुजी जर रेसिपी जर आनी कॉन्सेप्ट जर तुज्या हातान जर आयलो न्ही मागीर तूं तेजेर फ्लो कसोय करूं येता. मागीर टेन्शन ना. म्हणजे एकूच थीम तेंची फॉलो जावंक जाय न्ही ती. इवन तूं आतां जर पळयशी पिकॉकाचे जे पळय फेदर्स आहा इवन ते सुद्दां तुका ते IFFIन दिसतले ते सुद्दां. म्हणजे तो एकूच थिमीन पूण वेगळे वेगळे दाखयला आमी. ओके. थीम एकूच पूण वेगळे येवपी क्रिटिकूय आसा तांकां कळटा कितें दाखयलें म्हणून कितें जालें म्हणटा कारण ते हेच फिल्डांतले न्हय रे, ते हेच फिल्डांतले. आनी तातूंत कितें जाता कोणें केलां
हय, तें अशें आसा. तेंच्या कोणें केलां अशें म्हणजे कोणें केलां बरें हितून जेन्ना विचारता पळय न्ही तेन्ना आमची मातशी छाती मोठी जाता आनी तांकां जर कितें चुकीचें दिलें जाल्यार तें फाल्यां कितें जातलें हे गोवा में कितें आहे कशें जालां कितें जालां तशें नाका आमी गोंयकार कितून फाटीं ना हे पोरूय आमी प्रूव करून दाखयलें आनी ओनूय प्रूव करून दाखयलें फुडल्या वर्सा घडये. हय फुडल्या वर्सा तर अजून पळोवया काय कळूना. पूण एक बेजिकली सांगपाक बरी उमेद कितें दिसता की इतलीं वर्सां जेन्ना पळय कोण भायले कोण करताले पळय न्ही म्हणजे ते बरें करतालेच ना न्ही पूण आमी गोंयकारांनी ताज्याक बरी छाती बरें व्हडलें करून दाखयलें पूण हें आतां आयकून एक एकदां बरें दिसता खूब देव जाणां बरें कडल्यान करूं, आमी शो सोंपयता. फाटल्या वर्साय आमी तांची मुलाखत घेतिल्ली आनी खूब बरे रिव्यूज आयिल्ले आनी आतां हे वर्टी बी ह्या वर्साय बी आमी जाणा की बरे रिव्यूज येवपाक जाय. दोन गजाली, एक म्हणजे तुमचे कडेन कार्ड आसा जाल्यार आनी घरा कडेन बसूं नाका, प्लीज येया हांगा पिक्चरां पळया आनी पिक्चर ना जाल्यार एटलीस्ट हांगा फोटो तरी काडून वचा. आनी जांचे कडेन कार्डां ना तांणी 29 आनी 30 तारखेक हें तुमच्या खातीर उक्तें आसतलें. येया पळया आनी सिद्धेशान आनी ताज्या टिमीन जितले त्रास काडल्या त्या त्रासाचें फळ ताका मेळपा जाय आनी तें फळ तेन्नाच मेळटलें जेन्ना प्रत्येक गोंयकार हांगा येवन हांगा पळयतलो की आपल्या गोंयान आपल्या गोंयकारान कशें डेकोरेशन केलां आनी तें करता आसतना फक्त गोंयची एजन्सी न्ही जाल्यार राष्ट्रीय लेवला एजन्सींक सुद्दां डिफीट करून सिद्धेश जो आमच्या मदलोच भुरगो आसा तो काय खंयच्यान मोठे हातूंचो ना, आमच्या मदलोच भुरगो आसा जो कश्टान वयर सरलेलो आसा ताणें आमच्या खातीर हें सगळें तयार केलां. तुमी पळयतात पासय इफीतली पासय पळयत रावात. हो प्रोग्राम आमी तुमच्या मुखार हाडटा www.goanewsup.com ह्या वेबसायटी वरवीं. आमचे चॅनल पार्टनर्स आसा RDX प्रोडक्शन पार्टनर्स आसा जे म्हत्वाचे, कारण हें सारकें शूट करपूय चड म्हत्वाचें आनी एडिटींग करून दाखोवप चड म्हत्वाचें. आमी इंटरव्यू एडीट करना, वर्डान वर्ड सेम दाखयतले पूण विज्युअल्स एडीट जातले. सो प्रोडक्शन पार्टनर्स प्रसाद देशपांडे, मेंटोर्ड, पावर्ड, goabyland.com आनी आमचे ड्रोन पार्टनर्स हॉक स्टुडियो. पळयत